for the inauguration of work of laying of 33 kVA underground pipeline from Chaurangina Temple, Arpora, Anjuna border up to आमचे substation बादे आणि from there to Anjuna substation. आणि या सुवाळ्यार आमचे मध्ये आमचे वॉर्ड मेंबर आणि एक्स सरपंच बाय प्रतिमा गोवेकर, आमचो एक्स वॉर्ड मेंबर बाब पेद्रू मेंडोनचा, आमचो एक्स वॉर्ड मेंबर बाब हनुमान, आमचो येई हा बाब रामा, जेई बाब आमचो मनोज, जेई बाब आमचो रोहन, सगळे हांगासरले ग्रामस्थ, आमचो बाब सेबी हा कोमिंदाचो सेक्रेटरी अटॉर्नी आणि सगळे ग्रामस्थ हांगा प्रेस मिडिया आयज व्हडी खोशी भोगता हे इनॉग्रेट करपाक. थंयसर 3 सबस्टेशनां टोटल येतात. पहिले म्हणटा ते सालिगांव, सेकंड इन कलंगूट आणि आमचे सबस्टेशन इन बादे. या सुवातेर मॅडमीन म्हाका 4-5 कामां केल्या. एक पयलें म्हणटा तो वायडनींग केलो अबाउट 40 lakhs इफ आय रिमेंबर वेल. मागीर फ्रॉम this जंक्शन बाटी जंक्शन अप टू सोरो आसागांव तिचोर वॉटर पायपलायन घातली फाटी. तशीच मागीर फ्रॉम 4 रस्ता गांववाडी अप टू नानो गोंयकार तिचोर वॉटर पायपलायन घातली. म्हाका दिसता तिचोर आमचो एक ट्रान्सफॉर्मर मॅडमीन इनॉग्रेट केलेलो आणि तू त्या फुडें वचतले म्हाजो वाडो पडटा गांववाडी. तितून मॅडमीन म्हाज्या लास्ट इयर 92 lakhs काम घेतलें. सगळे गांववाडीत सगळे रिकन्स्ट्रक्ट केले आणि एक फायल व्हडली आहा म्हाज्या मॅडमीच्या हाती ती घातिली म्हणून म्हाका भरमस्त आसा. आतां मॅडमी जी जेन्ना पळय ती जिखल्या 2022 अप टू नाव ती कामां करीच आसा. आमचे बाले सबस्टेशन आणि अंजुना सबस्टेशन अशी 2 ह्या वाठारांत सबस्टेशन आहा. तांकां जी सप्लाय जी पुरवठा जातलो ते आता ह्या केबलांतल्यान थ्रू जातलो, अंडरग्राउंड केबलांतल्यान थ्रू. म्हणजे नवे सालिगांव सबस्टेशन नवे जाता. तशेंच थिवी आमचें एक स्टेशन आहा जे नॉर्थ गोवा फूल एंटायर केटर करता. त्याच प्रमाणे हांगा न्यू स्टेशन एक सालिगांव जाता ते रेडी जातकीर त्या स्टेशना वयल्यान आमकां ह्या वाठारान अंजुना म्हूण किंवा आसगांव म्हूण ह्या सगळ्या वाठारान ह्या केबला थ्रू सप्लाय स्पीड जातली. आयज पासून ती फक्त कामा फाटल्यान धांवता, लोकां फाटल्यान धांवता ती फक्त कामा फाटल्यानच धांवता. आणि जी पळय लोकांक तेणी हे दिल्ले प्रॉमिस केल्ले की इलेक्शनाक आमी भोंवतना आमी हे कितें आहा कामां ती करतले म्हणून, ती तेणी एकान एक आयज पासून काम केल्ली आहा.